सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. आता आम्ही नवाधिक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वाखाणणी करूया. पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्यांची विसर पडूंक ना. तांची संपत्ती तांचे संततेक मेळटली आनी तांचे दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. तांची संतत कराराक थीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थीर रावतात. तांची संतत ससनाक ताकतली, तांची महिमा पालवून वेचिना. तांच्यो कुडी शांतीन निकेपिल्यात आनी तांचे नांव सर्व पिळग्यांनी जिवंत उरतले. राष्ट्रां तांची जानवाय परगट करतली, सभेंत तांची स्तुती करतली. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. पूण भागी दिश्ट असलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत असलेले तुमचे कान. सतच हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळे ना. देवाचे उतार हे.